ना आयज एक व्हडली एंट्री जाल्या. नवे नवे यंग स्टुडंट्स ते NSUI जॉईन जाल्ले आसा. आनी एक हर्ष देसाई म्हूण यंग भुरगो आयज ताका कॅम्पस कोऑर्डिनेटर म्हूण पोस्ट दिल्लो आसा. सो ताजे बराबर खुबशे वांगडी जॉईन जाल्ले आसा आनी तांकां आमी सांगलें दॅट एज स्टुडंट लिडर्स यू आर द फ्युचर ऑफ द कंट्री. आनी ताका सांगलें जितले रॉंग इश्यूज काडटा सरकार इट इज गोइंग टू हॅव अ डायरेक्ट बेरिंग ऑन देयर फ्युचर. सो तुमी इवन एजिटेट करपाक ऑर इवन जेलीन वचपाक यू शूड नॉट हेजिटेट बिकॉज दीस इज नॉट क्रिमिनल एक्टिविटी. दीज आर सोशल एक्टिविटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्टुडंट. आनी तांकां उदाहरण दिलें वेदर इट वॉज करमचंद गांधी who went on to become Mahatma Gandhi, spent half his life in jail fighting for a cause. Pandit Jawaharlal Nehru went to jail. Kitleshe. So going to jail, you should not hesitate because you are doing good for the country and also opening the path for the students for a better future. आणि एक इशू तांचे कडेन डिस्कस केला आमी की ए स्टुडंट्स तांकां सांगला टिचरीचो इशू तांणी घेवपाक जाय. आयज गोंयभर there are schools in nook and corner of Goa. स्कूल आसा म्हणजे टिचरी आसा. आमचें एक भारताचें ट्रेडिशन आसा, कल्चर आसा. आनी महाभारतान आमकां एक एग्जाम्पल आसा अबाउट एकलव्या गेव द अल्टिमेट गुरुदक्षिणा आपणाचो थंब द्रोणाचार्याक दिलो. दॅट इज अ रिलेशनशीप बिटवीन अ स्टुडंट एंड अ टिचर एंड अ टिचर एंड अ स्टुडंट. आयज कितें पळयता आमी टिचरीक इंडियेक रिस्पेक्ट दिवचे सुवातेर दे आर इन अ मोस्ट अनसर्टन इन अ क्रिटिकल सिट्युएशन वे तांकां आपणाचो फ्युचर खबर ना. तांकां आयदर ऑन लेक्चर बेसीस घेता ऑर कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेता. एंड स्पेशली जेन्ना जानेवारी फेब्रुवारी मार्च वेन द एकाडेमीक इयर काबार जावपाचें येता तुमी पळयात तांच्या मना काळजार कितें इफेक्ट आसतलो पळय तो. तांकां एक भिरांत आसता भितर की बाबा आमचें एकाडेमीक इयर काबार जाता, नाव माय जॉब वील बी ओवर, म्हाका परतो कॉन्ट्रॅक्ट मेवतलो ओ परते लेक्चर म्हाका खबर ना. इन दॅट कंडिशन हाव यू एक्सपेक्ट देम टू टीच द स्टुडंट्स? वॉट वील बी द मेंटल स्टेबिलिटी? सो टिचरींक तरी एक स्टेबल जॉब दिवपाक जाय, तांकां रेग्युलरायज करपाक जाय. We are talking about new education policy. In 1986, जेन्ना काँग्रेसान न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हाडली, we exported the brains of India to the world and they went on to become CEO of Pepsi, Microsoft, Google. आमचे इंडियेच्यान गेले. आयची NEP कितें करता? टिचरींकूच घुस्पान उडयल्ले आसा, हुस्क्यान घाल्ले आसा. टुडे a teacher has to teach one lecture in this school. इकरांक काबार जाता, 11-15 दुसऱ्या इस्कॉलान वचपाचें आनी खंयच्या इस्कॉलान टू टीच इन अनदर स्कूल. आय डोंट अंडरस्टँड. सी यू कॅनॉट एप जे वेस्टर्न कंट्रीजान जाता तें आमी एप ब्लायंड एप करपाक. देर इज नो स्टेबिलिटी इन द एड्युकेशन सेक्टर. सिंपल म्हळ्यार आमची गोंयची इस्कॉलां एकाडेमीक इयर एप्रिलान काबार जाताली कित्याक गरमेचे दीस. आनी आमी सदां म्हणटा दोंगरार वेताले आमी कांटा खावपाक, चुन्नां खावपाक, आंब्याच्या झाडांचेर चडटाले. आतां जस्ट बिकॉज दिल्ली सायडीक इस्कॉलां स्टार्ट जाता एकाडेमीक इयर इन एप्रील मे आनी जून जुलयान तांकां हॉलिडे आसा. तांकां जून जुलयान कित्याक हॉलिडे आसा? बिकॉज थंय गरमी पडटा. इट इज अनबेरेबल. सो आमकांय ती रूल एप्लाय करता. आमच्या भुरग्यांचेर असर पडटलो. सो दीस एड्युकेशन सेक्टर आयज सद्या द सो इन कॉल्ड कॅप्टन्स ऑफ द एड्युकेशन डिपार्टमेंट दे डिफंक्ट. तकलेन तांच्या घुसो म्हणटा तो घुसलेलो आसा. द ब्लायंडली एपींग नॉर्थ इंडियन दीस आर द सेंट्रल गव्हर्मेंट रुल्स. जेन्ना हांवें प्रश्न विचारलो म्हाका रिप्लाय आयला फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एड्युकेशन धर्मेंद्र प्रधान. ताणें लेटर बरयला वी हॅव नथींग टू डू, इट इज अ स्टेट पॉलिसी. आनी हे फोटी मारता की सेंट्रलाक सनायलो. सो वी हॅव टोल्ड द NSUI स्टुडंट्स टेक अप दीस पर्टिक्युलर इशू.
whether it is of teachers, whether it is of all that is concerning the students, because the students are the future of our country.